कोंकणी उलय लंडन फुलय सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं। हांव मार्कुस तिकुना गोंयच्या सायबाचो शेजारी तुमच्या मुखार सादर करता ही म्हजी 9th कविता। कवितेचें नांव मादई सांबाळात। उठात रे म्हज्या गोंयकारांनो, उठात, आयकात तुमच्या भुरग्यांचो उलो आयकात। उठात रे म्हज्या गोंयकारांनो, उठात, आयकात तुमच्या भुरग्यांचो उलो आयकात। देवान रचलेले सृश्टीचेर करिनाका अत्याचार, सांबाळून दवरा पिणकेचे पिणकेक आठोवन देवाचे उपकार। देवान रचलेले सृश्टीचेर करिनाकात अत्याचार, सांबाळून दवरात पिणकेचे पिणकेक आठोवन देवाचे उपकार। वा रे वा गोंयकारा, वा रे वा गोंयकारा, पिवपाची गरज ना म्हणून म्हणून विबाडी नाका तुजेंच घरदार। वा रे वा गोंयकारा, वा रे वा शेरकारा, भिवपाची गरज ना म्हणून म्हणून विबाडी नाका तुजेंच घरदार। मादई जावन आसा जाल्ल्या पोरी माद मॅरी, देवान तिका केल्या सोमेस्तांची आई। मादई जावन आसा जाल्ल्या पोरी माद मॅरी, देवान तिका केल्या सोमेस्तांची आई। व्हांवता तशी तिका व्हांवून दी, करिनाका जबरदस्ती, देवान तिका केल्या सोमेस्तांची आई। व्हांवता तशी तिका व्हांवून दी, करिनाका जबरदस्ती, देवान तिका केल्या सोमेस्तांची आई। ही जावन आसा आमची तुमकां विनंती, मादई आमची माय आमकां जायी। ही जावन आसा आमची तुमकां विनंती, मादई आमची माय आमकां जायी। उठात रे सगळे उठात, एकल्याचेरूच पातयो नाका। मादई वेतेली कर्नाटकाक, मागीर तोंडान बोटां घालून रडो नाकात। आतांच उदक मेवना सारकें, आपल्याच हातांनी मारी नाका पांयार फोरें। मादई न्हूय कोणाच्या पांयचें खातें, तें जावन आसा आमकां देवाचें देणें। न्हिदो नाका घालून विशाणें, सुसेगाद सोडून तुमचे हात पांय। दुडवांचें घेवन वचें, विकतेली आमची मादई तें बायजुवान सुणें। सांबाळात सांबाळात आमची मादई आमकां सांबाळात, हें जावन आसा आमचें खालतें मागणें। सांबाळात सांबाळात आमची मादई आमकां सांबाळात, हें जावन आसा आमचें खालतें मागणें। देव बरें करूं।